मोगाच्या भाव-भयणींनो, व्हॅलेंटायन दिसाक जावं तरणाटे जाणटे व्हडले भाव भयण इश्ट इश्टीण एकामेकाक कसले खून जाय ते फूल ओ कार्ड ओ SMS धाडून आपलो मोग दाखयतात. तशेंच केलें बापान ताणें आमकां कार्ड धाडूंक ना, फूल दिवंक ना ओ SMS धाडूंक ना, पण आपलो आमकां मोग दाखोवंक आपल्याच एकल्याच पुताक धाडलो आनी जेजून वेगवेगळे तरेन आमचो मोग केलो. ही समजणी हो संदेश आज आमकां सगळ्या वाचपाक मेळटा. आनी वाचपाक पयले वाचपाक एझेकिएल एक भाशेन एक गवळ्याचें उदाहरण घेवन बापाचो आमकां मोगाची खुणां दिता. तो सांगता दर एक गवळी बरो गवळी आनी ताचे खाशेलपणाची खबर सांगता. ताचे गूण म्हणजे चुकलोल्यांक पोत्तून बऱ्या रस्त्यार हाडप, दुखलोल्यांचे गायांक पेखोवणी दिवप, मोठी आनी मजबूत आसात तांकां राखप, अशक्तांचो परामर्श करप. दुसरे वाचपाक भगवान पावलो रोमांक्रांत देवान पवित्र आत्म्या उद्देशी आमच्या काळजांत आपलो मोग वतला आनी आपल्या पुता जिविताशी उद्देशी ताणें आमकां आपणाशी लागीं हाडल्यात म्हूण सांगता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू एक बरो गवळी ह्या ओपाऱ्या वरवीं आपल्या मोगाची खबर सांगता. जशी एक गवळी बऱ्या शेळ्यांक सुरक्षीत जागा सोडून सांडिल्ले एक शेळेक सोदूंक वेता, तसोच हांव पातक्यांक देवा सोशी पयस केल्यांक पोतून हाडूंक आयला. जेजू सगळ्यांनी पाचालोल्या पातक्यांक म्हणजे पब्लीक सिनर्स मध्ये उठलो बसलो, तांचे बरोबर जेवण खाण केलें आनी अशें करून जेजू आपलो मोग दाखयलो. भगवान फ्रांसीस पाप साहेब अशें सांगता, जिवच्या काळजांत लिपयलोली गिरेस्तकाय सोडूंक पेल्याचो मोग करूंक हांव तुमकां आमंत्रण दिता. त्या सगळीं वाचपां आमकां एके भाशेन वेगवेगळी खुणां घेवन उदाहरण घेवन आमकां बापाचो मोग दाखयता की बाप खरोच आमचो मोग करता आनी जीव संवसारांत येवन आपलें जिवीत सारून जिवीत दिवन आमचो मोग दाखयला. तर आयची बरोवप आमकां 3 वस्तू सांगता. पयली, देव आमचो खूब मोग करता, तो आमच्या मोगान पडला. दुसरी, देव आमचोच मोग करिना, तो सगळ्या संवसाराचो मोग करता, मोग करून वातावरणाचो मोग करता. आनी तिसरी, जिवच्या काळजाची आनी आमी ह्या मिसा पेटेची खूब संबंद आसा. कित्याक मिसा पेटे आमी जिवचो काळीज जिवीत देवाक पेटयता. तर आज जसो देवान आमचो मोग केला तसोच आमी एकामेकाचो मोग करून ह्या वातावरणाचो मोग करूंक आज आमी मिसा पेटेन देवा लागीं मागुया.